Speaker sir, 60 days ban operate 31st lift जाता आणि 1 तारखेर फिशिंग बिझनेस स्टार्ट जाता. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टराचे नोंदरे काडूंक सोदता आणि मिनिस्टराच्या जे फाटी टीव्ही रेल्वे स्टेशनाचेर खुबशे लेबर मायग्रेंट येयले आणि सगळो आवाज जाल्लो गोंयभर हे लेबर खंय वयता काय म्हण. तेच बरोबर आतां नेली 10,000 एबाव लेबर येवपाचे आसात इन झारखंड, ओरिसा, बिहार. कित्याक फिशिंग बिझनेस स्टार्ट जाता म्हण. सगळे गोंयान कोण लेबर पण आतां बोटींचेर कोण रावना न्हू, बायलेच रावता. हें मातशें मनान दवरचें. जेन्ना हे भायले लोक येतले पुलीस तांकां आडायतले. तूं इन्स्ट्रक्शन दिलां आसतलें स्पीकर सर, कित्याक हो फाटी लेबर येयला म्हण. कित्याक हांव नदरे काडूंक सोदतां हे जे येतले नियरली 10,000 सुमार येतले ट्रेनीचेर, तेन्ना तुवें पुलिसांक सांगचें हे लेबर खंय वयता, कोणाचे बोटीर वयता. नाजाल्यार ट्रॉलर सगळे बंद उरतले, फिशींग बिझनेस बंद उरतले. हांव तुमकां नदरे काडूंक सोदतां हें फिशींग बंद जायना जावपाक. व्हेरिफिकेशन कोर खंयचे ट्रॉलरार वयता, कोणाचे बोटीर वयता, कोणाक खंय वयता. पेंजीम, बेतूल, वास्को खंयच्या सेंटराचेर. पूण नाजाल्यार तुमी तर बंद केले ते पुलिसांक पयले भिवन लोक लागून येवपाक ना, मायग्रंट लेबर येवपाक ना. नाल्यार बंद उरलें, टोटल फिशींग बिझनेस बंद उरतलें. स्पीकर सर, मनार दवर आनी हे येता ते खंय वयतात तें मातशें व्हेरिफिकेशन कर. ओके, जाणीना जजील पुरो.